आमचे पोला वयल्यान केबल्स व्हेले सगळे विदावट अवर परमिशन आनी विदावट अवर रेव्हेन्यू. ते कोणाक गळ्याक लागता, ते चोरी करता वयर चडून केबलाचे इलेक्ट्रिसिटीचे, आनी आमकां कांय रेव्हेन्यू दिना आनी कोणाचे केबल आमकां कांय कळना म्हणून आमी ते कट करपाक ड्रायव्ह स्टार्ट केला आनी इट वील गो इन ऑल ओवर गोवा. सो आतां कोणाचे आयडेंटिफाय जाले ते आयडेंटिफाय बीन कांय जायना, कोणाचे कोण येनात, ते बेश्टे घातले आनी चोरीचे केबल कांयच कळना. सो वी हॅव डिस्कनेक्टेड. ओके. आनी आमी काडून तांचे सगळे आतां वी वील सी दॅट इट डज नॉट कम अगेन. कित्याक आमच्या हेजे वयल्यान तांकां विदावट परमिशन रायट ना. बट तांकां दुसरो कितें एक्सेस आहा घालपाक? ते तांकां सकयल्यान अंडरग्रावंड सगळें जाल्लें आहा. आमचे सगळे आमी स्ट्रीट लायट अंडरग्रावंड केल्ले आनी ते आमी तांकां वयल्यान घालून आनी बंचाचे आमच्या खांब्यांक चडपाक त्रास जाता. तो पयर एकटो घुस्पून पडलो, पांयाक घुस्पून केबल, कोणाक शॉक आयलो, ते सगळे आमचे. आनी बरें तो ताका त्या मनशाक शॉक आयलो कोण चडटालो तो, ते आमकां आमचेर ब्लेम येता आनी आमचे कडल्यान गंभीर. सो आमी ते सगळे काडून उडोवपाचें ठरयलें. ओके. सो आतां ह्या आतां ड्रायव्ह आतां सबंद गोंयभर उरतलो? पणजे आमी पयलो पणजेन स्टार्ट केला आनी सगळ्यांक सांगला बाकीच्या हिंगूय तुमी तुमच्या हितून काडून उडया म्हणून. काडना जाल्यार मागीर वी वील सी वॉट टू डू. कोण आनी ते आमकां रेव्हेन्यू सामके त्रास जाता. आमकां जर तांणी आपलो केबल म्हणून परमिशन घेतलें जाल्यार आमी परमिशन पर पोलाक दिता. तशें आसत जाल्यार कितें सामकें गव्हर्मेंटाचें किंवा कोणाचें कितें आसत जाल्यार वी कॅन गीव देम तशें एक्सेप्शनल परमिशन. पूण अशें जेन्ना अंडरग्रावंड केला तेन्ना आमी परमिशन दिना तशें. ते आयडेंटिफाय करतले कोण आयला जाल्यार तांकां आमी फायन दितले. आतां सद्या काय ते आयडेंटिफाय जायना, कोण येना. आतां तुमी पळयलें आनी इतले काडले कोण येवंक ना. ते भायल्यान कितें करता ते आमकां लागना. सो आमी कट करून उडयल्या.